करपाचे एकमेव उद्देश म्हळ्यार आमच्या बिचेचेर देशी आणि विदेशी पर्यटक व्हडा संख्येन येता आणि ह्या पर्यटकांक जायते सुविधा मेळपाक जाय म्हणून आमचे मानाधिक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांच्या पुढाकारान आमी फॅसिलिटीज हांगासर उबारपाचो डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न आसा आणि आमकां स्थानिक आमदार जी दारोलकर हांणी सहकार्य केल्लें आसा आणि ह्या आयज दोनूय प्रोजेक्टांचे हांगासर फाउंडेशन स्टोन आमी घातला। जायच्यो फॅसिलिटी दिवप हे आमचे कर्तव्य आसता। डिपार्टमेंटातर्फे आज जे आमी ब्युटिफिकेशन आणि बेसिक एम्युनिटीज मोरजी बीच प्रोमेनाड म्हणून सुरवात केल्ली आसा तातूंत पयले फुडें वचच्या पयलीं ताजेर विचार पयले क्लियर करता की एक म्हणल्यार जेन्ना तो प्लॅन आयलो प्लॅन जेन्ना ग्रामस्थ पंचायत आमदार घेवन घेतिल्लो तोच प्लॅन आमी फुडें व्हेला। कोणे तरी ते दिसा म्हणलें की एक रोड एक्सेस करता खंयच्या तरी प्रायवेट प्लॉटाक म्हणून हांगा एक क्लॅरिटी दिवंक सोदता की रोड जो वतलो तो फक्त क्रिमेटोरियमाक कोणाच्याच प्रायवेट प्लॉटाक न्हय आणि आमचो आमदार तुमचो आमदार ताजेर ठाम आसा की तितलोच रोड दिवचो जो क्रिमेटोरियमाक कनेक्ट करता तातूंतल्यान कोणाकूच खंय दुबाव येवंक जायना म्हणून। दुसरें आसा किओस्कान लास्ट टायम जे तांणी आमकां सांगिल्ले तेच इनपुट्स घेतल्या आणि किओस्क स्टँडर्ड किओस्क म्हणजे पळयता आसतना एकूच तरेचे बरे ब्युटिफूल किओस्क तयार केले जाल्यार टुरिस्टांक येता आसतना तांकांय आकर्शक आसता एट द सेम टायम जो व्यवसाय करता ताकाय बरें पडटा। सो जे कोणाक समज कोणें भंय घाला हांव नको आतां फक्त उलयता म्हणून म्हणटा ते पूण सगळे किओस्क जितले आमकां तेन्ना रिकॉर्ड जाल्ले ते सगळे किओस्क बरे नवे नूतनीकरण करून बरे किओस्क बसोवपाचे ह्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टान संकल्पना केल्ली आसा। इलेक्ट्रीक व्हेकल्स गाडयो नव्यो जायत आसात तांच्या खातीर चार्जिंग तशेंच बायक्स ईव्ही येता तांकांय चार्जिंग प्लस जवळ जवळ 120-121 दोन व्हिलर आणि 66 कार्स हाजे प्रोविजन केल्ले आसात थंय। एडिशनली जो हांगा टॉयलेट ब्लॉक पयलीं बांदिल्लो आशिल्लो तातूंत खूब गेस्टांची मेल जावं वॉट्सएपार जावं नाल्यार सोशल मिडियाचेर येताले की आमकां सपनां काडची पडटा जाणट्यांक जमना आणि हांगा लॉकर चेंजिंग रूम नाशिल्ल्यान आमकां बिचाचो फूल आस्वाद घेवंक मेळना म्हणून ह्याच एरियेन चेंजिंग रूम टॉयलेट शॉवर फॅसिलिटीज लॉकर हे सगळे फॅसिलिटीज हांगा येतले जातूंतल्यान लोकांक जे स्पेशली डिजेबल्ड सुद्दां आसा पीपल विथ डिजेबिलिटीज तांकां सुद्दां सुविधा तयार केल्या जातूंतल्यान जो मनीस हांगा बिचार येतलो ताका पूर्ण तरेन बिचाचो आस्वाद घेवंक मेळटलो। एकदा उदकान वता आसतना अशें जाता की फामिलचार चड करून बापूय रावता आवय आनी भुरगीं भितर वता कित्याक कोणा तरी बॅग आनी चपलां सांबाळची पडटा म्हणून। आतां समज लॉकराची सुविधा दिली आनी लॉकरान घाले चारांनी वचून दर्यान न्हांवन येवंक मेळटा तातूंतल्यान एक फॅमिली ज्या प्रमाणे एन्जॉय करूंक सोदतात ते बऱ्या प्रमाणात एन्जॉय करूंक शकतले। बेंचीज बाकीचे जे इल्युमिनेशन हांगा रावंड अबाउट तातूंत मदीं एक म्युरियल एक टोटल वेगळें वातावरण करून वॉकिंग चलपाक सुद्दां बोर्ड वॉक वुडन बोर्ड वॉक दिल्लो आसा जातूंतल्यान एक इंटरनॅशनल स्तरार कशें जाय पडटा बीच डेस्टिनेशन तशें म्हाका दिसता मोरजेच्यान सुरवात जाता। 20 जाल्या उपरांत एप्रील मे म्हयन्यान आमचे स्थानीक जे गोंयचे लोक खारें उदक न्हावपाक येतात आणि हांगा सगळ्या बिचांचेर फॅसिलिटीज कांय नासली आणि खरें बरें दिसता आणि हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर की तेंच्यांनी हे तेंच्या टेन्युअरान आणि माझ्या टेन्युअरान हे आमकां करून दिलें आणि घडोवन दाखयलें। कित्याक आमदार जाल्या उपरांत हांव म्हाजो एकूच इंटेंशन आसलें की प्रत्येक टायमार हांव मंत्र्या वांगडा जेन्ना बसतालो तेन्ना ताका मुद्दामून सांगतालो की आमकां फॅसिलिटीज जाय म्हणून आणि ते प्रमाणे तेंच्यांनी हांगा एश्युअर केल्लें जातलें आणि पयली सुरवात आमी मोरजी गांवांत पेम वाड्यांतल्यान केल्या। आता हांगासर करतना खुबशे मिसअंडरस्टँडींग आसले ते आपूण एक्सप्लेन करतले पूण ते ह्या फॅसिलिटीज केल्यात ते आमच्या स्थानिकांक फायदो जातलो तेकाच लागून केल्यात ना की आनी कोणाक भायल्यांक बेनिफीट जातले। दोनूच मुद्दे आमचे असले ते हांगासर जे स्टॉल्स आसले जे कितलीशींच वर्सां जाली पारंपारीक वेवसाय करतात आमचे स्थानिक गांवचे लोक आणि तेंकां स्टॉलां तेंचे कन्फ्युजन आसलें बाबा आमकां स्टॉल सायजी कितले आनी कितें मेळटले आनी मेळटले की ना। सो तेंकां इतलेच ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टरान जे म्हाका एश्युअर केला ते तुमकां तितलेच एश्युअर करता की तुमी भियो नाका तुमचे ते सगळे स्टॉल्स आहा ते ह्या प्रोजेक्टान घेतलेले आहा सायज वायज म्हाकाय खबर आहा ते सायजी जर धाकटे जाय जाल्यार तुमकां बिजनस मेळचो ना पूण सायजी तुमकां जाय ते म्हणजे तुमी सॅटिस्फायड जातले तुमी धादोशी जातले जशें तुमकां हांगासर स्टॉल्स मेळटले। टॅक्सी स्टँड हांगासर आमचे टॅक्सी भाऊय सगळे जाण हांगासर येयलेले आहात तेंचे टॅक्सी तेंच्यांनी शेड एक भायर बांदलेली सो तेंच्यांनी ती टेम्पररी केल्या
सो ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर आतां रिक्वेस्ट केला की तांकां हे प्रोजेक्टान हांगासर टॅक्सी स्टँड परमनंट टेम वाडो टॅक्सी स्टँड टेमाचे म्हणजे तुमचें नाव टेम वाडो टॅक्सी स्टँड म्हणून हांगासर तुमकां एटलीस्ट 5 गाडयो पार्क करपाक आनी परमनंटली तांकां आनी थंयसर तुमकां बसपा खातीर शेड हे ऑलरेडी रिक्वेस्ट केला तेंच्यांनी एश्योर आतां इमिजिएटली एश्योरूय केला ते ह्या प्रोजेक्टान इन्क्लूड करून दितले म्हणून. सो हे 2 आमचे मागणे आहात ते मातशे प्रायोरिटीचेर आहात ह्या प्रोजेक्टाचेर आनी गॅरंटी आहा की आमचो ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर हे करून दितलो. अशेंच वेगळे वेगळे आतां मोर्जी जाले मोर्जीच्यान आमी मागीर हरमला आसा मांद्रे आसा केरी आहा हे प्रत्येक आमी उरलेल्या टेन्युराक म्हणजे येणाऱ्या 2 वर्सांनी सगळे कोस्टल बेल्टाक हे फॅसिलिटीज म्हणजे हांगासर जे फॅसिलिटीज आहात ते फॅसिलिटीज सगळे पुराय करून दितले हे एश्युरन्स आमी दिवंक शकतात तुमकां.